नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. जीण जगी सच्चिदानंदी, सदेह स्वरूप सलोक मुक्ती, वैराग्याची देहबुद्धी सद्गती, दया क्षमा करुणा त्याग ती शुद्ध प्रीती, चराचरी लीन आत्मानुभूती अनुसंधी, जीण जगी सच्चिदानंदी. कोण दूत कोण सूत कोण पूत, संत अवतारी इहलोकी पधारी, भलेची विभक्त भक्तीची शक्ती शिष्यानुयायी बुलंदी, जीण जगी सच्चिदानंदी. छल कपट क्लेश यातना, दृक अन्यायी अत्याचारी, कर्मफल संचित शिदोरी भूतो भविष्यती, क्रियमाण वर्तमान सूत्री परमानंदी, जीण जगी सच्चिदानंदी. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. देशात आणि गोंयांत कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हार धरता नेट. ऑक्टोबरांतली परिस्थिती परत. फाटल्या 24 वरांत देशभर 82,000 नवे दुयेंती, गोंयांत 250 पार. आदलो बॉम्बे हायकोर्टाचो न्यायाधीश अंबादास जोशी गोंयचो नवो लोकायुक्त. राज्यपालान दिली मंजुरी. फुडल्या सप्तकांत नियुक्ती आदेश जावं येता जारी. काणकोणच्या बीजेपी नगराध्यक्षा सयत पॅनलाचे दिगंबर कामती बरोबर फोटो व्हायरल. नगराध्यक्ष म्हणटा बरेपणान मेळ्ळे. आदली आमी जाद, आमी भाजपाचेच. कसलोच राजकीय हेतू ना. मराठे शिवछत्रपतीचेर गोवा टुरिझमान पाजळ्ळे अज्ञान. सोशल मीडियार लज व्हायरल. खात्याचो फार. आंगलटा उपरांत खात्याचे खुलाशे. इन्वेडर खंय डच न्ही मराठे. बाणस्तारी पुलाच्या जॉइंट्सांचे परत काम. 6 मतदारसंघांनी उदका परवणेचेर परिणाम. प्रियोळ मडकय पणजे ताळगांव सांताक्रूज सांतांद्रे कुमारजुव्यां 7 आनी 8 एप्रिल 2 दीस उदक ना. सरकाराच्या रिक्रुटमेंट पॉलिसी आड 18 पोलीस इन्स्पेक्टर हायकोर्टात. डीवायएसपीचे 40 पोस्ट प्रमोशनानच भरचे. थेट भरती नाका, पीआयची कोर्टात मागणी. आणि ख्रिस्तावांनी पाळो गुड फ्रायडे. येशू खुर्साचेर चडयलो त्या दिसाची याद. इगर्जी कपेलांनी मिसां. येशूचो दया क्षमा त्याग प्रेमाचो संदेश. गोंयांतय कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराक नेट. अनलॉक जालो. वाशीन आयलें तसो लोक बेफिकीर. ऑक्टोबरांतली परिस्थिती परत. महाराष्ट्र धरून 8 राज्यांनी आंकडे हाता भायर. कंटेनमेंट झोन, स्कुलां आनी कार्यावळींचेर परत निर्बंध सुरू. 24 वरांत देशांत 82,000 वयर नवे दुयेंती. गोंयांत 250 वयर. सरकारान खासगी आनी सरकारी वाशिनाची केंद्रां म्हयनोभर चालूच दवरूंक लायल्यांत. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हार नेटान पातळूंक लागला. सध्या 11 राज्यांनी कोरोनान धुमाकूळ घाला. बाकीच्या राज्यांनी कोरोनाचे दुयेंती वाडूंक लागल्यात. फाटल्या 24 वरांत देशात 82,000 वयर नवे दुयेंती सापडल्यात. पुरू 2 ऑक्टोबराक 82,000 वयर दुयेंती सापडिल्ले. उपरांत आंकडो देंवतालो. गोंयांत 20 ऑक्टोबराक 285 दुयेंती सापडिल्ले. ते उपरांत आंकडो देंविल्लो. आतां दुयेंतींचो आंकडो परत वाडून ऑक्टोबरांतली तीच परिस्थिती तयार जाल्या. फक्त वाशिनाचो फरक. गोंयांतय कोविडा विशीं जागृती करपाक प्रशासन फुडें सरला. As of now, it is a policy that we are not going for a lockdown, but then we have to take a precautions. We have to follow the protocol of COVID-19 करपाचें. खुबशे इस्टॅब्लिशमेंट हांगा आयल्या, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयल्या. तांकां म्हाका एक विनंती करून दिसता की ताणें this is my request to all the establishment, okay, the functional managers of all the establishment. They have to strictly follow COVID guidelines. Mask, social distancing, sanitizer,
हें वापरपाचें आनी हें यूज करपाचें. आनी हांव म्हळ्यार अशें वॉर्न करपाक सोदता आनी ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स वॉर्न करतले की जर तर इस्टाब्लिशमेंटाक दिसून आमकां कळ्ळें की त्या इस्टाब्लिशमेंटाक जर कोवीड पेशंट चड आयले जाल्यार फर्स्ट इन्स्टन्स आमी एक्शन घेतलें की इमिजिएटली तांचे 3 ते 4 दीस बंद करतले. तरी समज तें जावं ना, तांचेर कंट्रोल येवं ना, ते सुदारूं ना जाल्यार तांचे लायसन्स आमी विड्रॉ करपाचें अशें आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटान एक्शन घेतलें. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटात खंय लोक खंय चड जावंक शकतात. मॅरेज हॉल्स आसता ते कोण ओनर आसा ताणें लक्षांत घेवपाक जाय. मागीर मॉल्स ताणें घेवपाक जाय, हॉटेल्स घेवपाक जाय, कॅजिनोवाल्यांनी घेवपाक जाय. मागीर चडशीं हॉटेल रेस्टॉरंट आहा ताणें घेवपाक जाय की जाय तितलें ताणें प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. आनी समज घेना आमचे पुलीस ऑथॉरिटीज, रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज सरप्रायज विजीट दितले आनी तांकां दिसून आयलें की जाय तशी प्रिकॉशन्स घेना, इनिशियल स्टेजीन वी वील सील दॅट, क्लोज दॅट इस्टाब्लिशमेंट फॉर 2 to 3 days or 3 to 4 days. तरी जायना देन वी वील विड्रॉ इट. इस्टाब्लिशमेंटांनी सारकें लक्षांत दवरूंक जाय की तांचे समज कोणी एम्प्लॉईज गोंयच्या भायल्यान येता तांकां तांणी कंपल्सरी टेस्ट करचें पडटलें आनी मागीरच तांणी आपल्याक इस्टाब्लिशमेंटान काम करपाक घेवचें पडटलें. फॉर एग्जाम्पल हॉटेल इंडस्ट्री, कॅजिनो इंडस्ट्री, ऑल आमचे मॅरेज फंक्शनींग ते पार्टीज करतात ते सुद्दां इंडस्ट्रीन हें पळोवचें पडटलें. रिलिजियस इस्टाब्लिशमेंट हाणें मातशें कॅर घेवचें पडटलें. आतां आमचे चडशे मागीर ईद आसतलो नाल्यार खंयचे मुस्लिमांचे फेस्टिवल आसतले, हिंदूंचे फेस्टिवल रामनमी आसतलें, मागीर ते मारुती जयंती आसतली, खुबशे देवळांनी अशीं फंक्शनां आसतलीं. म्हाका एक तांचे कडेन काळजांतल्यान नम्रतेन विनंती करची दिसता की ताणें सुद्दां आपल्या देवळांनी हो प्रोटोकॉल फॉलो करचो पडटलो. तांचे भट आसा नाल्यार तांचे ऑफीस बेरर आसता तांकां सुद्दां हें लागू जातलें. तांचे सेक्युरिटी पर्सनल आसता तांकां लागू जातलें आनी तांचे डिवोटीज आसतले हें तांकां लागू जातलें. आस्थापना आनी देवळांक कोविडाची एसओपी कडकपणान पाळपाक सांगून घेतिल्ले हे पत्रकार परिशदेचे हे चित्र रेस्टॉरंट, हॉटेलांच्यो संघटनांनी पत्रकारांक सगळ्यांक एकाच हॉलान आपोवन सुचोवणी दिल्या. सोशल डिस्टन्सिंग आनी बाकीच्यो गजाली सांगपाक आपयले हे पत्रकार परिशदेंत सगळेच एकामेकांक घट्टून पत्रकार परिशदे वेळार एसओपी पिट्याळ्याक. कोविडाची एसओपी पाळिना तांचेर शेनवार सावन 70 कडक कारवाय जातली. अवेरनेस आमच्यो गाडयो घेवन आमचे स्टाफ जे पुलीस वचून अवेरनेस करता. अजून एक वर्स जावन गेले तरी आसतना एक भाग आमचो चालूच आसा जो अवेरनेसाचो की हे सोशल डिस्टन्सिंगाचे आसा तेजो अनाउन्समेंट करप, हात धुवपाक जाय लोकांनी किंवा मास्क वापरपाक जाय हेजो अनाउन्समेंट एके बाजून चालूच आसा. आनी दुसरे सायडीच्यान इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे ज्यो केसीस जेका चलन करपाचे आसा त्यो किंवा आनी कसले तरी 188च्यो केसी जर कोण आयकाच ना आनी ऑफेन्स जाता जाल्यार त्योय बी आमी करता. आमचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आणि पुलीस हेजेर सामके स्ट्रिक्ट विजील दवरून आसा. जे कोण एसओपी जी आसा गव्हर्मेंटाची वायलेट करता, फ्लावटींग करता तेंचेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. आतां केसीस जरी 70 आमच्या वाठारांत कमी आसा एज कम्पेर्ड टू अदर तालुकास, पण एकाची केस 10 जावपाक आनी 10चे 1000 जावपाक वेळ लागना. सो सोशल डिस्टन्सिंग गरजेचें आसा. दुसरें म्हणजे वेरींग मास्क घालपाकूच जाय. ते कपड्याची आसूं किंवा आमी जशी दोतोर N95 घालता सर्जिकल मास्क कसलेय आसूं, पण ते मास्क आसपाक जाय. परिस्थिती हाताभायर वचूंक लागिल्ल्यान केंद्रीय कॅबिनेट सचिवान राज्यांबरोबर परिस्थितीचो सातत्यान नियाळ घेवंक परत संपर्क सुरू केला. एके वटेन कोविडाचे दुसरे ल्हार, दुसरे वटेन गोंय धरून 5 राज्यांनी वेंचणुकांचे वारे. बॉम्बे हायकोर्टाचो आदलो जुईज अंबादास जोशी गोंयचो नवो लोकायुक्त जाता. राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीन मंजुरी दिल्या. सरकार फुडल्या सप्तकांत नेमणुकेची ऑर्द काडटा. फाटल्या सप्टेंबरा सावन गोंयांत लोकायुक्त ना. आदलो न्यायाधीश UV बाकरेचें नांव सरकारान फायनल केल्लें. बाकरेन लोकायुक्ताचो पोस्ट घेवंक न्हयकार दिल्लो. बॉम्बे हायकोर्टाचो रिटायर्ड न्यायाधीश अंबादास जोशी गोंयचो लोकायुक्त.
आदलो लोकायुक्त PK मिश्रा 17 सप्टेंबर 2020 निवृत्त जाल्लो. हे पद 3 महिन्या भितर भरचे म्हूण हायकोर्टान आदेश दिल्लो. त्या उपरांत सरकारान समिती करून लोकायुक्त सोदपाची सुरवात केल्ली. एन्फोर्समेंट खात्यान 25 जाणांची यादी तयार केल्ली. निमाणे 1978 सावन 2015 मेरेन वकिली ते बॉम्बे हायकोर्टाचो न्यायाधीश म्हूण कारकीर्द आशिल्ल्या न्यायाधीश अंबादास जोशीचे नाव मुखार आयला. घडये सोमारा अधिकृत घोशणाय जाव येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा टुरिझमान अज्ञान पाजळणे आनी सोशल मिडियार लज व्हायरल करून घेतली. गोवा टुरिझमाच्या कोतान छत्रपती आनी मराठे पोर्तुगीजांचेर आक्रमण करताले ते खंय इन्वेजन. आग्वाद किल्ल्याचो पोर्तुगीजांक मराठ्यांची आक्रमणां आडावंक आदार जातालो. मराठे आनी छत्रपती इन्वेडर म्हणटा तें आयकून सोशल मिडियार गोवा टुरिझमाचो फार. इतिहासकार म्हणटा स्टाफाचें ज्ञान जाग्यार घालचें पडटलें. आग्वाद किल्ल्यावेल्यान गोवा टुरिझमाचे कांड हो फोटो पळयात. गोंयच्या टुरिझम खात्याचे गोंय, छत्रपती शिवाजी आनी मराठ्यांच्या इतिहासा विशीं हे अकलेचे दिवे. शब्द पळयात. पोर्तुगीजांनी गोंय पादक्रांत केले आनी 450 वर्सां भोगले आनी तांकां धांवडावन आक्रमणां करपी छत्रपती आनी मराठे खंय इन्वेडर. गोवा टुरिझमान पाजळिल्ली ही ज्ञानां पळोवन सोशल मिडियार फार. आनी लज व्हायरल जाल्या उपरांत दिलगिरीक खुलाशांचे पोस्ट. इन्वेडर खंय डच. चुकून तो शब्द बरयतना मराठ्यांकूय लागू जाला. इतिहासकार म्हणटात कमीत कमी पर्यटन खात्या कडच्यान तरी अश्यो गजाली घडूंक जायना. वर्ड इन्वेडर म्हणटा तो पोर्तुगीजांनी डच आनी फ्रेंच हांच्या खातीर घाल्ले बिकॉज दे वर कमिंग टू इन्वेड. पूण शिवाजी हो जो आशिल्लो ताणें गोंयान एटॅक केल्ली वॉज फॉर अ रिजन. तो इन्वेडर म्हणूंक जायना आनी आज तर नाचना. इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल हिम एन इन्वेडर. आनी गोंयच्या बद्दल जर तांकां खबर ना कारण तांकां केन्ना शिकयलें ना. इश्कॉलांनी सुद्दां आमचे सिलेबस ना कांय ना. पूण तातूंत जर तांकां शिकयलें ना जाल्यार आज ते जॉयन जाल्यार ते फक्त सॅलरीक लागून, नॉट फॉर द ऑथेंटीक प्रमोशन ऑफ गोवा. कारण तातूंतल्या जर स्टाफांक जर काडलें आनी जर विचारलें अबावट गोवा, दे डोंट नो. द फॅक्ट दॅट दे डोंट नो दे वील मेक दीस मिस्टेक. हे अश्योच मिस्टेकी करतले आनी शिवाजीक मागीर इन्वेडर म्हणून आमकां नांव दिवचें पडटलें. वीच इज सॅड, वीच इज व्हेरी सॅड. वन वर्ड can make a huge problem, exactly what is happening right now. But I totally stand with those people जे लोक पळय आज आवाज उठयतात. I am totally with them. कारण शिवाजीक इन्वेडर म्हणप doesn't sound very good. कसलोय सायनेज पब्लीक म्हणजे पब्लीक स्पेसान पब्लीक डोमेनान जेन्ना कसलोय सायनेज वापरतात किंवा कितें कसलीय माहिती फलक लायतात की कितें ती सारकी व्हेरीफाय करपाची आसता. म्हणजे तातूंत स्पेशली इतिहासीक दृश्ट्या म्हणजे वेन इट इज अ हिस्टॉरिकल सायनेज एवरी वर्ड हॅज टू बी व्हेरीफायड, एवरी वर्ड हॅज टू बी ऑथेंटिकेटेड. जेन्ना डच शीप मोर्मुगांव हार्बरार आयली 1604 तेन्ना पोर्तुगीज भिले आनी तांणी तो 1604 to 1612 ह्या दरम्यान तो आग्वाद किल्लो बांदलो. सो तांकां डच ड्यू टू डच इन्वेजन म्हणप करेक्ट. पूण जेन्ना छत्रपती संभाजी महाराजान तो प्रयत्न केलो घेवपाचो 1683 आनी 1739 जेन्ना मराठ्यांनी तो परत प्रयत्न केलो घेवपाचो, त्या हाका इन्वेजन म्हणप म्हणजे इट इज लायक यू आर कन्सिडरींग पोर्तुगीज एज युअर ओन एंड इंडियन पीपल हॅज इन्वेडर्स. सो हो चुकीचो आसा. सो तांणी अपॉलॉजी मागल्या. सो दे वील सून रेक्टिफाय द एरर एंड दे वील चेंज इट. सो कांय जाणांक हिस्ट्री खबर नासून सुद्दां ते आपल्याक हिस्ट्री जाणा अशें वागता. किंवा केन्ना केन्ना पोर्तुगीज धार्जिणे असतात ते बरयतना तशें बरयतात इन्वेडर्स म्हणून बरयतात. म्हणजे बेजिकली हिस्टॉरिकल ज्यो फॅक्ट्स आसात ताज्यो डिस्टॉर्शन आमच्या कंट्रीन खूब जाता. आमी GTDC चेअरमॅन दयानंद सोपटेक मेळ्ळे. तो खंय हाजेर 1-2 दिसांनी प्रतिक्रिया दितलो. बाणस्तारी पुलावेले जॉयंटाचें परत काम. ओपा फोंडे तिसवाडीची उदकाची मेन पायपलायन 7 एप्रिलाक बंद उरतली. ह्या कामाक लागून प्रियोळ, मडकय, ताळगांव, पणजे, सांताक्रूज, सांतांद्रे आनी कुमारजुंवे मतदारसंघांत 7 आनी 8 एप्रील 2 दीस उदक आसचें ना. बांबोळे डिफेन्स, उद्देगीक वसणुको, GMCंतय 2 दीस उदक आसचें ना म्हूण PWDन कळीत केलां. सरकाराचे रिक्रुटमेंट पॉलिसी आड 18 पोलीस इन्स्पेक्टर हायकोर्टांत गेले.
सरकार DYSPचे पोस्ट 50% प्रमोशन जाल्यार 50% डायरेक्ट भरती करपाक सोदता. PIक तें मान्य ना. DYSPचे सगळे पोस्ट प्रमोशनानूच भरचे म्हूण मागणी. सरकारान 40 DYSPचे पोस्ट भरपाचें थारायलां. तातूंतले 21ची खंय थेट भरती. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. काणकोणचे नगराध्यक्ष आनी सत्ताधारी नगरसेवकांचे दिगंबर कामती बरोबर फोटो व्हायरल. खबर पातळिल्ल्यान नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो धरून बरोबरचे नगरसेवक मिडिया परिशद घेवन काँग्रेसीचो हात धरपाचो हेतू ना म्हूण सांगून मेकळे. दिगंबरा कडेन आदीं सावन बरे संबंद म्हूण खंय सदिच्छा भेट. सगळे नगरसेवक BJPचेच म्हूण मिडियाक उलोवन दाखयतात. पयलीं सावन फॅमिली फ्रेंडान बरें रिलेशन आहलें, सो तेका लागून ताणें कोत्तां आनी तो काणकोणान कितें येता म्हण आमी आहाय म्हण आमी 7 जाण म्हण चलोवसान जाप करून येवया. तितून मात आमी ताका वचून वीश केली. तो म्हणून एक पेडोय ताणें तोंडाक आयलो. हेजो मतलब हें न्हू की रॉंग हो कितें म्हण तें आपल्या मोगान घायलो आनी हें घालता तेन्ना तांचे कोण येवन फोटो काडलो आसलो आनी तो व्हायरल केला. आनी ह्या व्हायरल फोटवाचो ओपोजिशन जे आमचे आसले तेणें सामको फायदो घेयला. कित्याक तांकां करूं जालो कॉन्ट्रोवर्सी, कित्याक 7 जाण आमी घडल्याय तेन्नाय तेमी हें कॉन्ट्रोवर्सी करून जायतो प्रॉब्लेम केला आमकां. ही आमगेले जो 7 जाणांचो पॅनल हे आमगेले BJP फूल सपोर्ट आसतले आनी सदां आमच्या निवार आसतले. हांवें ते मिसगायड करपाक सामकें लागलेले आहे. हे देशाक आम्हाला आज कितें वळखलें थंयच आमी 12 BJPचे हितून काही डावट ना. आज म्हळ्यार आमी कारण कित्याक आमी काँग्रेसीच्या खंयच्या पक्षा कडेन आनी खंयच्या मनशा कडेन आज म्हळ्यार हें सादून घेतलें ना. नांव पिड्यार करपाचें एक ऑपोजिशनाचें हें उरता. हांव तेमकां एकूच सांगपाक सोदता जे आतां पळय डिफीट जालाय तेमी आनी कांय उलोवची न्हू. कुडचडेचो नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडारकार जिखता थंय आसा. अर्दे वरा भितर सोंपतोच अविस्वास. 10 जाणांची नोटीस. ताका फुडो करपाची तयारी नगराध्यक्षान केल्या. आमदार काब्राल मदीं पडून आशिल्लो जाल्यार 12-8-3 फरकान जिखपाचो म्हूण तो प्रुडंटाच्या ग्रावंड झिरोंत उलयला. कुडचडे पालिकाय सध्या BJPच्या हाता भायर. एक्चुअली पळोवपाक जर गेल्यार आमदार जर मदीं पडून आशिल्लो फुडें 12 वर्सेस 3 तेन्ना प्रेशर येता. तेन्ना मनीस मागीर नवीन स्पेशली जे आसता तांकां फुडें कितें करूं कितें नाका अशें जाता. खंय जेन्ना पावर आसता आनी वेटेचर आसता थंय सदांच मनीस त्या सायडीन वडटा. सो म्हाका ताजेर कांय दिसना. पूण आतां पसून जर तर म्हजे बरोबर जे कोण आसा तांच्यांनी म्हाका सांगलें की बाबा तूं नो कॉन्फिडन्साक आनी रावनाका, तूं रिजायन कर. आय एम रेडी टू रिजायन, कांय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही रिजायन जातले? म्हज्या कलिग्सांनी जर सगळ्यांनी सांगलें तूं रिजायन जा म्हणून जाल्यार दे टोल्ड मी डोंट रिजायन, वी आर विथ यू, वी विल गो हेड. सो यू आर फेसिंग नो कॉन्फिडन्स मोशन? डेफिनेटली आय विल फेस नो कॉन्फिडन्स. यू आर नॉट रिजायनिंग, तुम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन फेस करतात. ही कुडचडे म्युनिसिपालिटी BJPची काय इंडिपेंडंट? हांव इतलेंच म्हणपाक शकता की एक हांव जो चेअरपर्सन निवडून आयला तो कावन्सिलराचो चेअरपर्सन. आता तुम्ही म्हाका गुगली घालतात. म्युनिसिपालिटीन पार्टी इज इमटेरियल. कारण फायनली खंयचोय पार्टीचो आसलो जाल्यार ते मेळून मिसळूनच काम करपाक. तुम्ही सद्याक एकच म्हणटात की जर BJPच्याच मनशांनी आपल्याक मत घालेना जाल्यार आपूण BJPचो कसो म्हणू? या प्रश्नाचेर तुम्ही थांबतात. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेचो 55वावो जल्मदीस दबाज्यान. फातोडेर सावन मांद्रे धरून गोंय भरचे ताचे बरे मागपी कार्यकर्ते ताका मेळून आनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान परबीं दीत आसात. लागीं 3000 लोक फातोडेर सावन मेळून गेल्यात म्हूण सोपटे सांगता. सोपटेचे जल्मदिसा निमतान दवरिल्ल्या कार्यावळीक मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधींची हजेरी. 7 दीसभर आज फक्त विशीस
वेगवेगळ्या कार्यकर्ते विशेष आनी आमदारा बद्दलच्यो तेंच्यो एक मनोगत एरवी म्हणून लोक येतात पण आज वेगळेपण इतले असले की आज 6:30 पासून जी लायन ही अक्षरशः 2:30 मेकळो जाला. पोलीस एक PSI आणि पोलीस असले तांचे कडसून रिपोर्ट काही जाण गेल्लो तर म्हणपाले जवळजवळ 3000 लोक सकाळपासून येऊन गेल्यात. कार्यकर्त्यांक ठाम विश्वास असा की आता जो कार्यक्रम हा आदरणीय ह्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय सदानंद तानारे, संघटन मंत्री सतीशजी धोण, या पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकारातले वेगवेगळे खाते सांभाळण्याचे माझे मित्र, मिनिस्टर, आमदार, प्रमुख कार्यकर्ते आणि प्रत्येक बुथावरसून म्हणजे 9 पंचायतीतून ज्या पद्धतीने आयोजन आणि बसेची व्यवस्था केल्या ते सांगतात की नक्कीच 5000 लोकांवर कार्यकर्ते हे जनता मांद्र्याची लाडक्यामुळे आमदाराक आपल्या आमदाराक शुभेच्छा दिवपाक हजर रावतले. ड्राफ्ट ODP 2030 लोकांक हरकती आनी सुचोवण्यो दिवंक मुरगांव PDAची 20 एप्रिल मेरेन मुजत वाड. मडगांव VM साळगांवकार हॉस्पिटॅलिटीच्या फर्स्ट इयर भुरग्यांनी बँकवेट घडोवन हाडलो. गोंयचो गझलकार डॉक्टर राजय पवार आनी संगीतकार अजय नायकाचो गझल व्हिडिओ जल्मसार्थकी रिलीज. गझल नामनेची गायिका अनुराधा पौडवालान गायल्या. गोंयभरच्यो एक खबरो. मडगांव PDA ही आमगेली 2030 जावपाची जी ODP ती आमी लास्ट इयर म्हणजे 2020 आमी मिटींग घेवन ती प्रपोज केले म्हणजे न्यू ODP आमी हें करपाक. सो हितून आमी सगळे एग्री जावन आमी जानेवारी 28, 2021 आमी ओपन केली आनी ताका 60 days टायम आसता. आमगेले जे मार्च 28 आमगेली काबार जालो. पयलीं आमी चिकाले पंचायती आमगे MS आनी ऑफिसर गेल्ले आनी तेणी तांकां सजेशन दिलें. तांकां रिक्वेस्ट जालो आनी एक कितें 10 दीस 20 दीस वाडोवया म्हणून. सो की आमगेलो वास्कोचो MLA कालूस तेणें सांगलें ती आतां टील 20th एप्रील आमी एक्सटेंड केल्या डेट. मुगेले एक रिक्वेस्ट तिनी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी जात तुले तुमी लोकांनी थिंगा ऑब्जेक्शन तुमी कितें लोकांक ना कितें तुमी रेज करता. दुसरें कितें ऑब्जेक्शन दिलें म्हणून टायम वेस्ट करपाक न्हू. सो व्हडें तें लिगली कितें आसा कायद्यान जातलें. तें कितें इलिगली कितें कोण प्रपोज करता तें तुमी दिचें. म्हगे सदां सपोर्ट आसतलो आनी आमचें बरें आसतें वास्कोकारांक करून दितलें. I thank you for being here and be a part of this celebration. Former student Ujjwal, I'm quite happy to see him. His idea was to go and do engineering at Manipal Institute. After 1 week, he called his mom. Mom could feel when he was talking to his mom from the voice that he was not happy. Any questions you have, any fears you have, feel free to communicate with me. I've been through all of it. I'm a student of the first year of College VM Saargaonkar Institute of International Hospitality. Today we conducted a banquet for our Norway group, and the theme of our banquet was masquerade, and we were celebrating 25th anniversary of two of our teachers, which were Mr. Sudhir and Ms. Aslesia. We chose colors red, black and gold for the anniversary as it suits the couple, which is very vibrant. जो मनीस विचार करून ताका मायान दिवपाचो प्रयत्न करता तो ती मानवता यशस्वी जाता. वाटेर खुबशे अडखळे आसतात. जो पर्यंत त्या अडखळ्याचेर आमी मात करना, जो पर्यंत आमी संशोधन करना, तो पर्यंत म्हाका दिसता बेस्ट आमी केन्ना दिवपाक शकता. ज्यो गजल दृश्य आमी 2005 आमी सुरवात केली. राजा डॉक्टर राजा आणि 2005 आमी अशें ठरयलें की कोंकणीचे गजलाचो जो इतर भाशांत जो आयला आसा गजल म्हणटा तो आमच्या कोंकणी भाशेंतूय येवचो आनी त्या दृश्टीन आमी सातत्यान अशें काम करीत आसले. आमची कोंकणी जी आसा ती आमी भितर खंय तरी मदीं आडखळटा. वेगवेगळी कारणां आसात. मागीर हांवें अजया कडेन सांगलें की आमी वेळ काडल्यार जाता थोडो. आमी घाई गडबडीन चुकीचें कितें दिवचें परस म्हजो अभ्यास करूं. फाटलीं 4-5 वर्सां अभ्यास केल्या उपरांत हांवें ही वृत्तबद्ध गजल तो हाचे खातीर म्हाका कोंकणी भाशेचें व्याकरण परतून एकदां खोलायेन फक्त गजलेच्या नदरेंतल्यान मात्रा मेजपाच्या नदरेंतल्यान शिकचें पडलें.
ख्रिस्तांवांचो गूड फ्रायडे जालो. येशू खुर्साचेर चडयल्लो तो हो दीस. गूड फ्रायडेच्या निमतान सकाळीं इगर्जी आनी कपेलांनी खासा मिसां जालीं. गूड फ्रायडेच्या कार्यावळीक कोविडाची बंधनां, मनीस जाती खातीर येशून ज्यो यातना सोंसल्यो त्या प्रसंगाच्यो यादी काडून पाद्रींनी येशूचो दया, क्षमा, त्याग, प्रेमाचो संदेश मिसांनी दिलो. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.